कुटुंबीक जिविताची एक संबंधांत एक म्हणणी आसा, विटे आनी वाशे घेवन आमी घर बांदतात, पूण मोगान आनी सपनांनी आमी घोराबो बांदतात. आयच्या दिसाचो शुभ वर्तमान मोगाचे भावन भयणो कुटुंबीक जिविताचेर नदर घालूंक आमकां आपयता. आनी आमी पळयत जाल्यार न्हू ह्या दिसांनी आमी मातयेचें 19वो आवेसूर आमी वाचतात. आनी मातयेचो 19वो आवेसूर न्हू कुटुंबीक जिविताचेरच नदर घालूंक आमकां आपयता. आमी पळयत जाल्यार दुसरे वडींतल्यान आमी पळयत जाल्यार जेजू पयलेच सुरू करता तेन्ना लग्नीक साक्रामेंताचे तो उलयता, लग्न मोडणेचेर उलयता. आनी आयज आमी पळयता भुरग्यांची देख घेवंक तो आपल्या शिसांक आनी आमकां सगल्यांक शिकयता. आयज ही भुरग्याची उदाहरण घेवन तो आमकां एक बरी शिकवण दिता. आनी ती म्हणल्यार मोगाचे भावन भयणो, आमकां आमच्या जिवितांत वा आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमी कशे तरेन वागूंक जाय ती. आयज आमी शुभ वर्तमानांत 4 तरेचे लोक आमकां दिश्टी पडटात. आनी ह्या 4 तरेच्या लोकांतल्यान मोगाचे भावन भयणो आमी आमच्या जिवितांत कितें तरी शिकुया. पयले म्हणल्यार आमी पळयता ते पयले तरेचे लोक म्हणल्यार मोगाचे भावन भयणो आवय बापूय, जाणटे आनी आदी. आनी हे पयले तरेचे लोक आमकां बरो गूण शिकयतात, तो म्हणल्यार जापसालदारकीचो गूण. भुरग्यांचे बरे उदरगती पासत आनी तांचे फुडारा पासत ही आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जेजू सशीं तांचेर मागणें धरूंक हाडटात.